अटल सेतूचो एक म्हणजे फोंडा आर्म आणि पणजे जो म्हणजे फोंडेच्यान येवपी 100% ट्राफीक जे आसा पळय न्ही जेंकां पणजेन येवपाक जाय तो पणजे आर्मूय ओपन केलो आनी जो लास्ट पणजे आर्म एकूच उरलेलो ओपन करपाचो तो अटल सेतूचो पणजे आर्म म्हणजे बरोबर आमचे पणजेचे आमदार बाबूश बनसराज रोहित डेप्युटी सगळे जाण आसात आनी त्या खातीर आमकां पयल्यान पयलीं हो आर्म इनॉग्रेट करता आसतना म्हाका खोस भोगता त्याच बरोबर अटल सेतूचो फोंडाच्यान म्हापसा वचपी ट्राफीक हे परत सायडे पर्यंत आमी अटल सेतू वयल्यान वचपाकूच एलाव करता सो दॅट 100% फोंडाचे ट्राफीक पणजेन येवपी आनी म्हापसा वचपी हे अटल सेतूचेर फोंडा आर्मा वयल्यान वयर चडपाचें पणजे आर्माचेर पणजेन येवपी ट्राफीक सकयल देंवपाचें आनी उरलेले अटल सेतू वयल्यान डायरेक्टली म्हापसा वचूंक शकता इन फ्युचर हांवें ट्राफिकाक तेय स्टडी कर म्हटलां मडगांवच्यान येवपी अगेन मेर्शे सर्कला कडेन टर्न करून पणजे फोंडा आर्माचेर घेवनूय बी म्हापसा वचूं येता जेणे करून मेर्शे सर्कल आनी केटीसी सर्कल हांगा जे कंजेशन जाता हे कमी जातलें जेणे करून ट्राफीक फ्लो स्मूथ फ्लो जातलो जाता तितके बेगीन वचूंक मेळटलें 2 तारखे पर्यंत 2 एप्रिलाच्यान आमी एक अटल सेतूचो ब्रीज जो आसा तो परत पब्लिकाक ओपन करता जेणे करून आमी दोनूय येवपी वचपी ट्राफीक सुद्दां एका ब्रिजाचेर मॅनेज करपाचो आमचो विचार आसा जेणे करून फुडले 8-10 दीस हो दुसरो ब्रीज जो आसा हो क्लियर करता म्हणसर आनी एक 8 ते 10 दीस वयतले म्हणजे 10 एप्रील पर्यंत 10 ते 12 एप्रील पर्यंत वतले त्या तितके लोकांनी आमकां बेर करचे एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय अटल सेतूचेर आमी जे म्हणजे कार्पेटींग वर्क जो करपाक जो आसा तो न्यू टॅक्निकेन करता कारण आमी ऑलरेडी आतां जे म्हणजे तेजेर जो एक्झिस्टींग डांबर आनी एक्झिस्टींग येयल्लें तें काडून उडोवपाचें काम हें करपा खातीर स्पेशल म्हणजे भारतांत 2च मशीन आसा तितूंतलें एक मशीन हांगा हाडलां तें सगळें काडून उडोवपाक आनी तेजो जो लेयर घालपाक जाय म्हणजे विटामीन घालच्या पयलीं जो लेयर घालचो पडटा तो लेबर इंटेन्सीव आसा आनी मॅन्युअली काम करचें पडटा म्हणून थोडोसो डिले जायत आसा बट मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 10 एप्रील पर्यंत हे दोनूय ब्रीज जे आसा हे पब्लिका खातीर आमी ओपन करपाक शकतले 10 ते 12 एप्रील पर्यंत ओपन करपाक शकतले बट पयलो ब्रीज जो 2 एप्रील पर्यंत ओपन करता आज आमी पणजे आर्म जो आसा परत एकदा जे फर्स्ट टायम आमी लोकां खातीर पणजे आर्म ओपन करपाक जेन्ना हो तुमी आर्म ओपन करता तेन्ना तेजेर 2 व्हिलर अलाउड आसतली कारण फोंडेच्यान जे पणजे देंवता तांकां हो अलाउड आसतलो कारण जेन्ना 2 व्हिलर येता ते 2 व्हिलर आमी सद्या सोडटले सद्या जे आसा पळय न्ही फोंडेच्यान येवपी सगळे व्हेकल इन्क्लुडींग 2 व्हिलर अटल सेतूचेर वचपाक न्ही पणजे देंवपाक फोंडा आर्माचेर वयर चडपाचें आनी पणजे आर्माचेर सकयल देंवपाचें ह्याच्या खातीर आमी एलाव करतले पण अटल सेतूचेर वचपाक न्ही अटल सेतूचेर आमी 2 व्हिलर एलाव करिना परत एकदा सांगता इट इज ओन्ली फोंडा आर्मा वयल्यान वयर चडपाचें आनी पणजे आर्माचेर सकयल देंवपाचें सगळं ट्रॅफिक कंजेशन जावचें ना सगळें ट्राफीक कंजेशन जावचें ना थंय आमी मॅनेजमेंट जो ट्राफीक मॅनेजमेंट करपाक जाय ती सिस्टम घालता ते मॅनेज जाता So what is the lifespan of that beach way when it will, new technologies coming? इट इज अ परमनंट सोल्युशन जे सगळ्यांक IIT चेन्नई कन्सल्टंट ह्या सगळ्यांक विश्वासान घेवन म्हणजे त्यांच्यानी सजेस्ट केल्ल्या प्रमाणे हे केल्ल्या इट इज अ परमनंट म्हणजे लायफ स्पॅन न्ही एट प्रेझेंट जे काम करता पळय हेय काम म्हणजे इन कन्सल्टेशन विथ IIT चेन्नई हाच्या बरोबर मेळूनच काम केल्ल्या आणि L&T त्याचा कॉस्टूय बेर केलो सगळो कॉस्ट आमी L&T बेर केलो तुम्ही आनी म्हणल्यार मडगांवच्यान जे म्हापसा वयपाक येतले गाडयेच्यान मेर्शे सर्कल हय तेजो आमी ट्राफीक मॅनेजमेंट पयलीं करपाक लायला मडगांवच्यान म्हापसा वचपी ज्यो आसा पळय न्ही त्यो परत एकदा मेर्शे सर्कला कडेन टर्न करून फोंडा आर्माचेर वयर घेवप हे पयलीं एकदा ट्रायल करतले इफ इट इज प्रॅक्टिकली पॉसिबल ते डायवर्ट करपाक जाल्यार आमकां तेंय करून डायरेक्टली मडगांवांतल्यान येवपी अटल सेतूचेर घेवपाक फोंडा आर्मांतल्यान टायम बींग हे जे पणजे ब्रिजाची दोन्ही कामां सुरू आसा ती फाल्यां ते पयलीं ट्रायल बेसिसचेर पळयतले इफ इट इज स्मूथ ट्राफीक फ्लो जालो जाल्यार ते एलाव करता